सर्वानंद कुरपासकर देवस्थान कमिटीचो मेंबर। आमी जो देवस्थानचो इतिहास पळय जे जे मनात येता ते जावपाक जाय आनी जाता हे आयज जे म्हणजे ते सुद्दां त्या काळाचे आज पर्यंत खरें जाल्लें आसा। जे जर पळयलें जाल्यार आमचे स्वर्गीय पयले गोंयचे मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान जे आमचे राखणे आशिल्ले तांकां म्हाजे मनाचे इच्छा आपूण देवूळ तशें देवूळ बांदलें आनी देवळाचे पूर्ण आयज आमकां एक देवळाचे हे मोठे आपूण 4 वर्सां पयलीं असो देवळांत येवपी एक आमचो भक्त ताका दिसलें की आपल्यान ते आंब्याची आरास करची। तो आमचे कडेन उलोवन जाता आमचे म्हणलें कांय हरकत तुमी करपाक शकता आनी ताणें सगळें कोणाक आंबे कोणा कडेन हाडपाचे ते सगळी जबाबदारी ताणें घेतली आनी 4 वर्सां म्हणजे 22 म्हणजे 4 वर्सां पयलीं ताणें केले तेन्ना आमकां फक्त 700 आंबे येयले। जर आयच्यान प्रत्येक आमी मागीर आरे सांगून अशें म्हणटा आमी सगळ्यांक कडेन सांगतकीर आयज ह्या वर्सा जवळ 2400 आंब्याची आमी आरास केल्ली आसा। आनी जे आमचे बरोबर आतां एक मोठे कलाकार आसा हेंच्या घरांतल्यान कला अशें सगळे कला आमकां एक वेगळी तरेचे आकृती जाय म्हण तशीच प्रत्येक वर्सा एक अशे वेगळे आकृती म्हणजे हे आकृती करून गेल्या वर्सा आमी दोशणीचें फूल केलें ह्या वर्सा मोदकाचो आकार दिल्लो आसा। अशें करून आमी आज म्हणजे प्रत्येकाक जे आपल्याक दिता आमी करपाक सगळ्यांक उमेदीन सगळ्या फुडें सरतात आनी म्हणजे कोणाची नांवां घेवप म्हणजे जेका दिसलें देवाचें आपल्याक करपाक जाय आनी तेजे मनांत येवन तो सगळें करता आनी आयज येदे व्हडले तुमी जे पळय भायर भितर पळयता ती आकृती जवळ 2400 आंब्याची आरास जाल्ली आसा। ओके, कितली वर्सां जाली अदमास तुमी करता म्हटलें? हे आंब्याची आरास आमी 4 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली आसा आनी तेजे मदीं आमी फाटीं गेल्ले ताका ताणें एकट्यान द्राक्ष लायिल्ली तेजे पयलीं कोणी तरी 1008 नाल्ल दिल्ले अशें करून प्रत्येक दिता तशें आमी आरास करतात। ओके, सो आतां सपोज जर ही संकश्टीकूच हें जाता वर्सान वर्स आयच्या हे आतां कशें आमी केलें आतां गोंयांत तशें मानकुराद आंब्याचेच दिले पूण आमी तशें मेळनाक न्ही म्हणून ते आमी कशें लोक कोण दिता तशें आमी आंबे लायतात। ओके, म्हणजे लोक तुमचे कडेन हाडून दिता आंबे? हय, ते दितात आमी कोणाक तशें हें करना जे सुरवातीक आमी 700 म्हणलें पळय तशें जे आपले खुशी आसा तशें दिता कोण दिता 10 दिता 1 डझन 2 डझन दिता तशें कांय ना ते दिता ते आमी घेतात। म्हणजे एका टायमार 700 आंबे आशिल्ले आयज तेच आंबे 2400 जाले 2400 जाले म्हणजे हेजो अर्थ फुडें खंय ते आनीकूय वाडटले म्हणजे जर कोणी दिवपाक सोदता आसत जाल्यार अदमास केन्ना शे दिवचे? एक दीस पयलीं घेता कित्याक आमकां बेगीन सुरू करचें पडटा तें सकाळीं बेगीन सुरू केलें ते वेळार आरत्यांक आमकां ते टायमाच्या हितून आमकां भितर बेगीन करचें पडटा। ओके, केन्ना ते एका वर्सान? आतां फुडच्या वर्सा ही आतां वैशाखांतली जी संकश्टी तेका प्रत्येक वैशाखान म्हणजे एप्रील मे म्हयन्याची संकश्टी। ओके, म्हणजे एका वर्सान एका वर्साची वैशाख येता सारकी हें जाता ती। ओके, सो तुमचें नांव कितें? हांव सर्वानंद कुरपासकर। ओके, तुमचें नांव कितें? नमस्कार, हांव विजयानंद नागेशकर नागेशी रावतां। गोपाळ गणपती देवस्थान हेका ऐतिहासीक पार्श्वभूमी आसा। संभाजीराजे शिवाजीराजे ह्यांच्या वावरान पवित्र जाल्ली ही भूमी तितून जागृत देवस्थान अशें श्री गोपाळ गणपती देवस्थान आणि आज देवस्थानच्या कमिटी मार्फत असे बरे वेगळे उपक्रम हांगा राबयल्ले वता आणि हे देवस्थान फक्त धार्मिक कार्यानूच न रावता सामाजिक कार्य देवस्थानान आता खूप सुरू केल्ले आसा। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती दिवपाचो सुद्दां उपक्रम सुरवात केल्लो आसा आणि अशे तरेन आमच्या नागेशी गांवचे जे आयचे युवा भुरगे आसात तेणी आज ही देवस्थानाची धुरा सांबाळ्या आणि आमचे मंत्री गोविंद गावडे हे अध्यक्ष आसात आणि त्यांच्या मार्गदर्शना खाला बरे उपक्रम हांगा जातात। आज वैशाख चतुर्थी निमित्त म्हणजे संकश्टी निमित्तान आज जी आंब्याची आरास केल्ली आसा सर्वानंद कुरपासकर हेंचो हितून हिरिरीन वांटो आसता सदांच। म्हणजे तेणी म्हाका सांगलें की अशे तरेचे एक आमी कितें तरी करुया आणि फाटली 4 वर्सां हो उपक्रम सतत चलत आसा आणि भक्तांचो जर प्रतिसाद पळयत जाल्यार वर्सान वर्स हो वाडत आसा। हे एक जागृत देवस्थान आसा आणि आंब्याची ही पुजा करपा फाटलो एकूच हेतू की जे भक्तगण आणि सगळे गोपाळ गणपतीचे भक्तगणाक सुख शांती समाधान मेळचें आणि आंबो हो आमचो गोंयचे सामके फामाद फळ आणि ते देवाच्या चरणी अर्पण केल्लें आसा आणि जे जे भक्तांनी हें केल्लें आसा तांकां सुख शांती समाधान मेळचें हो हेजे फाटल्यान हेतू आसा। ओके, हे आंबे जे मागीर तुमी देंवयतात पळय ते मागीर कोणाक प्रसाद म्हणून? हय, ते प्रसाद म्हणून सगळे भक्तगणाक वाडटात आणि प्लस ते जे भक्तगणांनी आपूण जावन थोडे दिल्ले आसात तांकांय तो प्रसाद म्हणून आमी स्पेशली पावयताय बी।